आम्ही श्रमधाम कन्सेप्ट जो आसा अंतर्गत आज विशाल बाबाचें घर घेवपा खातीर आमी सगळे आयले आणि आमचे इंजिनियर विनय तुपकी आणि बाकी सगळे कार्यकर्ते आज आमी येवन ताजें मार्किंग केल्लें आसा आनी लगेच आमी तें घर बांदपाक आमी सुरवात करतले। आता विशाल बाबाची जर स्थिती पयली आसत जर जायत न्ही, विशाल बाबाक एक भयण आसा आणि विशाल बाबाची भयणीक लग्न करून दिलें, पण एक साद्या पडक्या अशा घरांत ते रावतालीं आणि ताजे ऑलमोस्ट तो ऑर्फन आसता सारकी स्थिती, आवय ना बापूय ताजे कडेन रावना अशा स्थितीन जे आसा न्ही की आमच्या कार्यकर्त्यांनी ठरयलें ज्याचे कडेन थोडीशी जमीन आशिल्ली त्या जमनीक ताजें घर बांदप असो प्रकारचो निर्णय सगळ्या कार्यकर्त्यांनी घेतलो आणि त्यामुळेच आज आम्ही प्रत्यक्ष येऊन आम्ही काम करता। म्हाका सांगपाक खूप आनंद जाता ज्या तरेन आमी श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत काणकोण किंवा काणकोण भायर गोवा भर म्हणल्यार हरकत ना की ज्या तरेन एक अभियान आमी सुरवात केल्लें आसा। अभियानाक कितलेशेच कार्यकर्ते स्वयंसेवक म्हणजे श्रमधाम वॉरियर जे आसा न्ही ते काम करपाक उत्सुक असतात आणि तत्पर असतात आणि त्यामुळे आमकां काम ही सहज जायत आसा। आमी येता त्या चवथीचे पयलीं आमी जवळ 30 घरां दिवपाच्या संदर्भात आमचो निर्णय आसा, त्यामुळे लागीं आमची 30 घरां ती कंप्लीट जावपाक आयिल्लीं आसा आणि त्यामुळे ती 30 घरां दिवपाचो कार्यक्रम जो आसा आमी मोठेली करतले। अशाय स्थितीक आसतना पावसाक सुद्दां म्हणजे हांवें अनेक जण कार्यकर्त्यांक सांगिल्लें की पावसाक आमी काम घेवचें न्ही, पण तरी सुद्दां जे आसा न्ही कार्यकर्त्याची काम करपाची तयारी आसा आणि त्यामुळे आज विशाल बाबाचें घर आमी घेतात। त्यामुळे विशाल बाबाक हांव एक आमच्या म्हणजे अनेक श्रमधाम वॉरियरामध्ये तोय स्वताक वॉरियर म्हणून काम करता। म्हाका गेली कितलीशीच आमी घर बांदता आसतना म्हणजे ताणें आमकां अशें आपल्या घर दी अशें हांवें केन्नाच सांगूना, पण एक ताकाय पटलें की अशा तरेची घरां की बांदपाच्या कामाक आपणें येवपाक जाय। मागीर आमच्या कार्यकर्त्यांक दिसलें की विशाल बाबाचें घर अशें मोडकें तोडकें आसा की ताकाय आमी सहकार्य करपाची गरज आसा। म्हाका दिसता म्हाका पुराय खात्री आसा येणाऱ्या फुडल्या 2 म्हयन्या भितर जे आसा न्ही आमी सगळे कार्यकर्ते आसा की विशाल बाबाचें घर बांदून पूर्ण करतले आणि त्यामुळे हांव सगळ्यात आमचे सगळे कार्यकर्ते आसात जे श्रमधाम वॉरियर आसा तांकां आमी शुभेच्छा दिता। अशाच तरेचें काम करीत रावया।